सोयचो आमची पुर्बेचो नवे गीत रोचून गावया सूर आमचे ताळे एकठांय करून सोतोसान उलार सोडया कुशीन भरून आमची काळजां देवाक पोरवीक मोहिमा निरंतरीन दिवया हालेलुया 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 आज देवान आमकां दिल्या दिसा भागीवोतांक वार मारेच्या येवन मिसाचो कोतकोत्यान करूंक जमुया वेदी मुखार एक कालीज मोनाची जावन सगळीं देवाचे आठोवया उपकार ओनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सदां सासना देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवोट तुमचे सोवे आसूं तुमची सवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणांनो तुमकां सगल्यांक ह्या नव्या वर्सांत माई मोगाचो येवकार आयज नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा पवित्र सभा मारिया देवाचे मातेची परब समोरता ह्या दोबाचे परबेचो विशय आमी विचून काडला तो म्हणल्यार वचात देवा माये भाशेन देवाच्या मुखामोलाचो रूपकार जायात मारिया आमची स्वर्गीची आवय आपल्या आख्ख्या जिवितांत देवाच्या बरेपणाची आपल्या जिविताचे यात्रेत एक भावार्थाची नीज परगटणार जावं ती आमकां सगल्यांक एक जिवो बरवसो जाली ह्या 2025 वर्स पाप साय फ्रांसिसान एक खेरीत उत्सवाचें वर्स म्हूण परगट केलां जेजूच्या जल्माक 2025 वर्सां भरतात म्हणटच आमी सगळीं बरवशान जियेतलीं मनशां जावं आमकां आपोवणें केलां आयच्या ह्या परबेच्या मिसांत आमी वांटो घेतना आमचें जिवीत आमच्या मुखार आनी काकुतवण जिविताचें देखींतल्यान मारी आमचे स्वर्गीचे आवय आनी देवा माते भाशेन देवाच्या मुखामोलाचो रूपकार जावन बरवशाची मनशां आमी जावं पावूंक खतखत्यान मागुया मोगाच्यानो मारिया देवाची माता आख्ख्या मनशा कुळाची आवय तिका सांगाता घेवन हे नवे वरोस उत्सवाचें वरोस सुरू करुया नवे सोयीम आमी न्हेसुया नवी मनशां आमी जावुया आनी जायते पावटी आमी चुकल्या आमच्या उतरांनी आमच्या कोरण्यांनी आमच्या देखी वरवीं ह्या वेळार आमी बोगसणें मागून सगळीं जाणां म्हणुया हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेंत सदांच सांगवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन सोम्या काकूत कोर
Apace moime Gesù Cristo, eklos tu povi, eklos tu ishvor, eklos tu bol meshvor. Moj Maldeva, usorgiani shantita chaista samsari. प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें बागिवंत मारयेचें आंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिचे उदेशी तुजो पूत जिविताचो रोचणार आमचे मदें आयलो. तर तिचे माये मोगाचे विणोणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूंक. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. लोककोंटीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुतां कडेन अशें उलय. इस्रायलाच्या पुता दुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामोलाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामोल तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायलाच्या पुता दुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. परतून म्हणुया. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडबोंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाची गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय परमणे जोडटी कोत्ताय. निती परमणे कोत्ताय परजांची मनसुबी. प्रिथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांय पडूं. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. बाग्यून पावलून गालासिकारांक बरयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, नेमलेलो काल बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो. सोमोती काल जल्मलो आनी सोमोती काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हे. देवाचे बरोबर. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Soy sorbe spora, soy sorbe
जायते पावटी आनी वेगवेगळे तोरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयला. पूण शुभ वर्तमानाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसुम्या. आनी वेगीं वेगीं वच जाल्यार मारिया जुजे आनी कावणेन दवरलेलो बाळूक गवण्याक मेळ्ळी. बाळकाक पळयोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें. आनी गवड्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगलीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत घडोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगलें आयकल्या आनी पडयल्या उपरांत देवाची व्हडवीक आनी वाखाणी करीत गवडी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यांत संभोवचे आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या नव्या वर्सांत तुमकां हांव येवकार दितां. आयज पवित्र सभा मोगाच्यानो 3 सोमरोमणयो कोत्तात. बागेवंत मारिया देवा मातेची परब, विश्व शांतीचो दीस द वर्ल्ड पीस डे आनी उत्सवाचे नव्या वर्साची सुरवात. आयच्या पयल्या वाचपान मोगाच्यानो आमी आयकलां देव याज्ञिका वरवीं आपले पोरचेचेर आशिर्वाद घालता. आदल्या करारांत आशिर्वाद म्हळ्यार लांब आंवक, बरी भलायकी, व्हडली संसत. त्याच बरोबर मोगाच्यानो आशिर्वाद आनी सोडवण बरोबर वेता. आशिर्वाद म्हणजे कितें? आदल्या करारांत आमी पळयता आशिर्वाद म्हळ्यार देवाच्या आसण्याची खुना. आशिर्वाद म्हळ्यार देवा आनी पोरचे मदें संबंदाचो पुरावो आसलो. आनी तिसरे सुवातेर देव आपल्या पोरचेक शुभाम बरेपणान बोदतालो. आनी आयज जेन्ना आमी पयल्या वाचपांत याज्ञिकी आशिर्वाद ह्या मागण्यांतल्यान मोगाच्यानो देव इस्रायल पोरचेक शांती, सगळे तरेची सुरक्षा आनी आशिर्वाद बासायता. होच आशिर्वाद आयज तुका आनी म्हाका ह्या नव्या वर्सान देवाच्या मुखामळाचो पोरजोळ शांती, सुरक्षा आनी आशिर्वाद बासायता. मोगाच्यानो सान जुआंव पॉल दुसरो, सेंट जॉन पॉल II 8 वर्सांचो आसलो तेन्ना ही घडणी ताच्या जिवितान घडली. शाळेंत सान एक दीस तो घरा येतालो आनी जेन्ना तो घरांत भितर सरलो ताणें आपणाच्या डॅडीक पळयलो. आल्तारा मुखार दिमी घालून बोव करून रडटालो आनी कोंत ताच्या हातांत आसले. आनी जुआंव पावलून
अशें ताच्या बापायक विचारलें, डॅडी तूं इतलो कित्याक रडटाय? आनी डॅडीन उद्गार करून अशें म्हळें, बाबा तुजी आवय सोंपली, तुजी आवय आतां आमकां मेवची ना. Your mother is no more. San Juan Paul II 8 वर्साचो भुरगो, ताका गमलें ना कितें करूंक. तो बेगी बेगी एका लागशिल्ल्या कोपेलांत भितर सोदता मोगाच्यानो. आनी मारिया मुर्ती जी आसली तिचे विणोणेन तो दिमी घालून अशें मोरयेक म्हणटा, आतां म्हजी आवय ना, आतां सान तूं म्हजी आवय. From now onwards, you are my mother. San Juan Paul II मोगाच्यानो, मारिया न्हय फकत देवाची माय, पूण आपली माय म्हूण वळखून घेता आनी आपलें जिवीत तिच्या हातांत स्वाधीन करता. मोगाच्यानो, ह्या उत्सवाच्या वर्साच्या पयले दिसा आमी मोरयेचे विणोणेन आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमची भुरगीं तिच्या हातांत स्वाधीन करुया. भावार्थांक वाडोवंक प्रयत्न करुया. ओदीक ओदीक जेजूक आमी अणभवुया. साफ्राशी शावियरा भाशेन दुसऱ्या विशीं कुरपेची देणी जावंक ह्या वर्सांत आमी वावरुया. मोगाच्यानो, आयची परब देवा मातेची परब, द मदर ऑफ गॉड. देवान मोरयेक कुसव्यांत थावन पवित्र उचली. ह्या पवित्र कुसव्यांत तिणें जेजूक आमच्या सोरवंडाराक जल्म दिलो. कितलो सदैव वो बागी हो कुसवो, न्हयच कुसवो पूण तिचें आख्खें जिवीत पवित्र जालें. जेजूक 2 सोयंब आसात, दैवीक आनी मनीस सोयंब. मारयेन जल्मलो जेजू देव आनी मनीस, देखून तिका आमी देव माता म्हणटाव. हें सोत भावार्थान आमी आयज मानून घेता. आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता, भावार्थ्या विशीं स्वताचेर आयज उजवाड घालून आमकां सांगता, काळ भरल्या उपरांत देवाचो पूत एके ओस्तोरी उदेशी जल्माक आयलो. ही ओस्तोरी मोगाच्यानो आमची माय मारिया, देवाची माता. हें सोत आयज आमी ओळखून घेता. तर मोगाच्यानो, कसलो संदेश आयज आमी ह्या परबे दिसा घेवया. पयले सुवातेर मोरयेचो कुसवो आमकां पवित्र जिवीत जियोंक आपयता. ती आपल्या जिवितान पवित्रपणाची भांडार जाली. तर नव्या वर्सांत मोगाच्यानो भितर सरतना, उत्सवाच्या ह्या नव्या वर्सांत भितर सरतना आदलें पातकी जिवीत आमी पयस करून पवित्र जिवीत जियोंक आयज आमची स्वर्गीची माय आमकां देख दिता. आमी पवित्र जिवीत कित्याक असलें जिवीत जियोंक जाय? पवित्र जिवीत जियोवपाची कित्याक गरजेचें मोगाच्यानो? कित्याक आमचो देव पवित्र. देवाचें मुखामोळ पवित्र आयज पयलें वाचप आमकां सांगता. कित्याक आमच्या देवाक आमी पवित्र जाल्लीं जाय. कित्याक पवित्र ती देवाक पळयता. तर मोगाच्यानो, पयलो संदेश आमी घेवया. मारिया भाशेन आमचें जिवीत पवित्र करूंक आमी भोव करून वावरुया. Remember, to be holy is not a choice, but it is our prime vocation. दुसरे सुवातेर मोगाच्यानो, मारिया जेजूची आवय खरी, पूण ती नीज आनी पयली जेजूची शीस. She was the first disciple. एक शीस जेजूची उतरां आयकोता, नियाळटा आनी अणभवता आनी शेकी खुर्सामुळी उबो रावून काळजी घेता. ताच्या खुर्साक तो वेंग मारता
आनी ताकाच मोरो पर्यान गरज पडल्यार जिविताचो त्याग करून साक्षी दिता. हो शीस आपल्या गुरू लागीं शिकता आनी गुरू सारको जावंक तो सोदता. एक खोरी आनी नी शीस आमी सायबीण मायच्या जिवितान पळयता. ह्या नव्या वर्सांत जेजूचे नीज शीस जावंक, नीज पाटलावदार, ओकोंड पाटलावदार जावंक आमी वावरुया आनी आमच्या जिविता वरवीं आमी जेजूक परगटुया. तिसरे सुवातेर मोगाच्यानो आशिर्वाद घेतोली आनी आशिर्वाद दितोली बावार्थी जावुया. आमचें जिवीत दुसऱ्याक एक ओझें न्हय, एक बार न्हय, बोगोर एक मोलादीक दान, एक शांतीचो आशिर्वाद करून दर दिसा आमचो खरो प्रयत्न जावचो. चवथे सुवातेर मोगाच्यानो सायबीण माय भाशेन ध्यान करपी वो नियाळाचें मोन आमी आपणावया. अ कॉन्टम्प्लेटिव्ह, अ मेडिटेटिव्ह हार्ट. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां मारयेन ह्यो सगळ्यो वस्तू आपणाच्या काळजान बाळगून दवरल्यो. आतांच्या आधुनीक काळांत मोगाच्यानो आमचें जिवीत धांवपाचें जालां, फास्ट जालां. आमी आमच्या कामांनी, आमच्या राटींनी आमचें जिवीत घुसपा गोंदळ जालां. पूण आमकां आयज मारिया माय आमकां जिविताचेर नियाळ करूंक, थारावूंक उस्कायता. जितले पावटी आमी सोंसणीकायेन आमच्या जिविताचेर नियाळ करता, तितले पावटी आमचें जिवीत आनी कोरण्यो उसवाडीत जावंक पावतल्यो. आनी पांचवे सुवातेर मोगाच्यानो भागिवंत मारिया देवा मातेचे मोगान आमी वाडुया. बोव करून तेरसाचे मागणें करून तिच्या मोगान वाडुया. सान जोआन बॉस्को सदांच आपणाच्या भुरग्यांक सांगतालो, जेन्ना आमी कोंत आमच्या हातीन दवरता आमी मोरयेचो हात धरता. वेन वी कॅच द रोजरी वी कॅच अ ब्लेसेड मदर्स हँड. ह्या नव्या वर्सांत भागिवंत मारिये देवाचे मातेचे मोगांत आमी वाडुया तेरसाचे मागणें करून. तर मोगाच्यानो ह्या नव्या वर्सांत वेगवेगळेचे तोरेचे खुरीस आमकां रावतात. मारयेची देख घेवन खुशालकायेन तांकां आमी फुडो करुया. आयच्या वाचपांत आमी पळयता दुतान कोळीत केल्लें तशें गवळ्यांक जेजू, जुजे आनी मारिया दिश्टी पडली. ते जेजूक पळयता, जेजूची खुशालकाय अणभवता आनी वाखाणी करीत ते परत घरा वेता. ह्या नव्या वर्सांत आमी जेजूक रूप पळोवया. भोव करून आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांनी ही खुशालकाय आमी अणभवया आनी जेजूचे गोवाय जावया. बोरवाशाची यात्रेकारां आमी जावया, पिलग्रिम्स ऑफ होप. तेन्नाच आमचो हॅपी न्यू इयर खरेपणी हॅपी जावंक पावतलो. आमेन. उबी रावया. एकाच मनान आनी एकाच काळजान सोगली म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोद पदवेदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मोरयेथान सोलमलो, पौस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तो इंतावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचे जिवीतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्यानो ह्या वेळार
आमच्यो गोरजो आनी मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेले पोरचेक सोंसणिकायेन चलोवचे खातीर देवाच्या मोगान दिसा दिसपोटी मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करून आनी ताच्या बरेपणाचे ते रूपकार जावंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पक्षाचे मोन सोडून दिवन दर एका नागरिकांक सत्तेन आनी नितीन आपल्या अंतस्करणा प्रमाणे देवाक बोजूंक आसलोले होक आनी कायदे जबाबदारेन पाळूंक आनी अशें आमचो देश देवाच्या मोगाचो रूपकार करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. आमचे गोराबे देवाच्या पवित्रपणाची आनी शांतीची मंदिरां जावंक आवय बापाय भुरग्यां मोदें मोग मोयपास आनी समजिकायेचें नाती ओदीक आनी ओदीक गोट जावंक आनी आख्खो गोराबो देवाच्या मोगान आनी कशे प्रमाणे चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. हे नवे वरस आमकां सगळ्यांक कृपेचें जावंक आमच्या गांवांत समुदायांत देवाचो मोग दाखोड ओदीक जावंक आनी आमी आमच्या उतरां आनी कोरन्या वरवीं एकामेकाचे बरें चिंतूंक बरें आवडिवंक आनी भोव करून तुतल्यात ते संबोध आमी परत मोगाचे गांठीन बांदूंक हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. मोगळा बापा बावार्थान आनी बोगतीन केल्ली मागणी तूं दोयेन आयकून आमकां सगळ्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातयेचे भांगर करून शोकताय तूं एकाच उतरान. माती दूल आमचे जिणे भांगर कोर पवित्र आत्म्यान. दोयाल बापा भोवतीपणान किरकोळ ओळख्या जिविताचेर तुका ओपतां आमचें वरदान. तुका ओपतां आमचें वरदान. तुजो जीवन जेजू ओ मोलीक भांगर आमचें आमची जीण बदलून आतां. जेजूचे जिवी
जिवीत जावचे दोयाल बापा भोक्तीपणान किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वोपता आमचे वरदान तुका वोपता आमचे वरदान. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सोर पदवेदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. बागिवोन देवा मातेची दोबाचीक परब आमी संतोसान समोरमताव. तिचे विणोनेन तुवें सुरू केलाय तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागताव. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोरपोतवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्फकाळी आनी सोर्फताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ले निती आंकवारी मोरयेक आमी नोमान करतना एकाच ताळयांत आमी तुका वाकाणटाव. तुका वोन दिताव. तुजी किर्ती आमी परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रोकास तिणेन संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्वर तूं. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्यात तुज्याच वैभवान. स्वर्ग आनी संसार बोल्यात तुज्याच वैभवान. उत्सर्गी तुका सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका बापा, खरोच तूं पवित्र. तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावन दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशेंत कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणेन काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणी कोराराचे हे रोगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Sumia Jesu tuझे मरण आमी समर्पिता, तुझे मरण पिवत पोळामी odrekta, तुझ्या प्रेमान आमी odrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता, आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता, आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर, आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक, आनी शिमा आमच्या आदारी गवळी बापाक, आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवांचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूट कर, तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे मायेस सांगाती, बागयो जुजे तिचो पोती, बागयो धर्मदूतांनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत, त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुरवंडराची आज्ञाय मनान धरून ताणेच शिकयलेलें प्रार्थन हे वेळार आमी सोगलीं जाणां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टाळणेंत पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमान तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे पोरमोणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी हास्ते तोणीन शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाचे शेगी संसाराचे पाप काटिले, आमची काकूत कर, काकूत कर. देवाचे शेगी संसाराचे पाप काटिले, आमची काकूत कर, काकूत कर. देवाचे शेगी संसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणीक जिविताक सांबाळूं. आमेन. भयणी भावांनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
खातीर कुर्सार मेलो स्वर्गादायची म्हाका केलो देवा तुज्या मोगाक लागता कारिस्मोचे तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता कारिस्मोचे तुका दिता मोच्या देवा तू सोर बरो रोजनार मोजो दोनी कोरो सगल्या काळजांनी मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो जेजू मोगाळा हे नवे वरोस तुजेच एक व्हड देणे म्हूण आमी मानून घेता ही फाटलीं वर्सां तुवेंच आमकां राखल्याय आनी सांबाळले संवसारी यात्रा आमी चलता तेन्ना तूंच आमकां बरें मार्गदर्शन दाखयताय ह्या वेळार तुका आमी शेवला खरो तुजी हो जेजू म्हूण आमी मानून घेता ह्या वेळार अणभवलेल्या सगळ्या बरेपणा खातीर ओगेपणान आमच्या सोमयाक आमी आर्गां आनी दिनवास येवया सगळे आमी उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बागेवंत सदां आंकवार मोरयेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सोबेची माता म्हूण आमी पाचारता आनी ह्या तिच्या पोरबे दिसा तुका दिन वासूंक सोर्गीच्या जेवणांत संतोसान आमी वांटो घेतला हे जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकारोशें कोर हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी सगळीं बसूया भयणी भावानो नव्या वर्सान भितर सरतना मारिया देवा मातेची दोबाजीक परब समोर उबून आमी भितर सरल्या आयच्या दिसाची उनुनीत परबी तुमकां दिताना देवाचे कृपेन आनी सुबाम आशिर्वादांनी भरलोले नवे वरस तुमकां सगळ्यांक हांव येता आय विश यू ऑल अ जॉयफूल अँड ग्रेस फिल्ड न्यू इयर फूल ऑफ गॉड्स अबांडंट ब्लेसिंग्स आयची मिसाची भेट समोरमल्या फादर जेसन कुएलो ताका तशेंच सह बलिदानांत वांटो घेतले आमच्या यादीक बाबाक आमी दिनवास जाणा आयज आमकां बरे तरेन गायन करूंक आदार दितल्या आयच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले सोत्राय दवरची आयज आख्खो दीस कुमसारा तशेंच कावन्सिलींग आसचें ना देर वील बी नो कन्फेशन्स एज वेल एज कावन्सिलींग टुडे फाल्यां तावन परत कुमसारा आनी कावन्सिलींग आमी सुरू करतले कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत ह्या दिसांनी उमावाचो वेळ सकाळी 6 ते सांजे 7 पर्यंत जानेराची 4 तारीख उमावाचो निमाणो दीस आसतलो जानेराचे 5 तारखेर उमाव आसचो ना त्या दिसा सकाळी 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जातले आनी बागयोन फ्रांसीस शावेराच्यो रेलिक्यो बाजिलिकेन दवरले उपरांत दोबाजीक मीस आमी समोरमतल्यो शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं देव सगळ्या देण्याची जोर तुमकां आपले कुरपेन भरूंक भरपूर आशिर्वाद दिवंक आनी ह्या सगळ्या वर्सान सोर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूंक तोच देव तुमचो बावाड थीर करूंक तुमचो बोरवासो सुदारूंक आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलोल्या प्रिती मोगान पेटोवंक तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवंक तुमच्या मागण्यांक सदांच कान दिवन आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावोवंक आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूंक आनी तुमचे सवे सदां आसूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगलीं बरोबर बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं बार आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांटा आमेन मोगाळ भयणी भावांनो